पंढरपुरात गोवा विठ्ठल रखुमाई भवना खातीर जमीन ताब्यांत घेवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा। हे भवन देवळा कडल्यान फक्त 1.5 किलोमीटर अंतराचेर आसतलें। फुडल्या वर्सा वारीच्या पयलीं भवनाच्या बांदकामाचें काम पुराय जातलें। वारकरी दिंडी येवजणेचें अनुदान फुडल्या 2 दिसांनी पथकाच्या बँक खात्यांत जमा जातलें म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX खातीर कांपालच्यान दत्ता मुरगांवकर। भवन जे तुम्ही नाव दिता ते नाव ते दिवचे 2000चो जागा आम्ही ऑलरेडी आयडेंटिफाईड केला। फक्त त्याचा घेवपाचो प्रोसेस ह्या वारीच्या पयलीं पुराय जावपाक शकता आणि तो पुराय जाला आसत जाल्यार थंय तो मार्क करून अवघे देवळा कडल्यान 1.5 ते 2 किलोमिटराच्या डिस्टन्साचेर आम्ही जागो आयडेंटिफाय केला। बट फुडल्या वर्सा तुम्ही जेन्ना वारीक वतले त्या वारीक वयच्या पयलीं गोवा विठ्ठल रखुमाई भवनाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक परत हांवूच त्या विठ्ठल रखुमाईच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर ते येवन उद्घाटन करतलो। इतके देवा लागीं मागतले काय ना? मागतले काय ना? हां, तर तुम्ही सगळ्या जाणांनी देवा लागीं मागचे की त्या विठ्ठल रखुमाई भवनाचे म्हणजे थंयसर उक्तावण करपा खातीर म्हाका परत एकदा मुख्यमंत्री म्हणून येवन थंय संद मेळची हे देवा लागीं हांवूय मागता। आणि खऱ्या अर्थात अशा पद्धतीच्या या आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरेचो आम्ही सगळ्या जणांनी अशीच ही यात्रा चालू दवरचे हे तुमच्याकडे मागता। आम्ही वेगवेगळे फावटी आमच्या सरकारात वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही म्हणटा की बऱ्याच जणांनी आमच्या अयोध्या तीर्थयात्रेचो आस्पाव घेतला आसतले। अयोध्येकूय वचून आयल्या खुबशे जाण या वेगवेगळ्या यात्रेंतल्या निमित्तान म्हणजे आम्ही देवदर्शन यात्रा जी सुरू केल्ली ताजोय अनुभव खूप जणांनी घेतला। परत एकदा सुरू करपाक जाय गेल्या ते हय म्हणना वचोंक ना ते म्हणटा एनी हांव पळया फुडल्या वर्सा परत एकदा अशीच तीर्थयात्रा जी आसा ती सुरू करुया। ती निदान म्हाजें म्हणणें की सिनियर सिटीजना खातीर करपाक जाय ज्याचे वय आमी जे म्हणटा की 60 वर्साच्या वयर जाल्यार त्या जाणट्यांक व्हरून हाडूंक जाय। थोडे भुरगेच चड वचपाक लागले जाणट्यांनी काय मानले त्याचे तांकांच व्हरून हाडपाक जाय। खरोखर अशा पद्धतीचे आसा। आमी ह्याच धर्तीचेर अयोध्येक हे सुद्दां आमी 4000चो प्लॉट हो अयोध्येतूय घेतला। आमी गोवा राम निवास अयोध्येतूय बांदपाचें केला जेणे करून आमचे लोक जेन्ना अयोध्येक वयतले अयोध्येक सुद्दां तुमचे रावपाची एकदम अल्पशे पयशे दिवन थंयसर रावपाची सोय जावपाक जाय। त्या खातीर हे सरकार सातत्यात अशा पद्धतीचे संस्कृतीचे जतन करपाचे हे काम सदोदीत करीत येयल्ले आसा।